सांत मिंगेलाक मागणे. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सांत आर्कांज मिंगेला, सोर्गींच्या फौजेच्या ओनंदवंत कुंवरा, आमच्या झुजांत तूं आमकां पाव. काळोखाचे राज चलयतल्या ह्या आमच्या खोट्या ओतम्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याची आमकां रोचल्यान आनी उंचा मोलान देवचाऱ्याच्या गुलामपणांतली सोडयल्यान. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सभेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका आमी भोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घाल्यात. सैतानाचे गुलाम आमी जायना जावच्याक आनी पवित्र सभेक ताणें कांय वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळा मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान आमची काकलूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटय. आमेन. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.